मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी 20वो साडेकाळाच्या आयतारान आमी भितर सरल्या आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता तो म्हणल्यार संवसाराची जाणवाय न्हय, पूण आमी देवाची जाणवाय घेवन आमचें जिवीत चलूंक। आनी ह्याच विशयाचेर ल्हानशी लोक शिकताना सदांच्या भाशेन एक घडणी तुमच्या कानार सादूंक सोदतां। एक फावटी एक राजा गांवांत प्रवेश करतालो आनी जेन्ना हो राजा गांवांत प्रवेश करतना अवचितूच ताणें एका गरीब मनशाक पळयलें। हो गरीब मनीसूय कुशाल आसलेलो, ताच्या मुखामळाचेर हांसतें तोंड आसलेलें, पूण राजा पळोवन ताका अजाप जालो। आपूण इतलो गिरेस्त जावनूय म्हज्या मुखामळाचेर हांसतें तोंड ना जाल्यार ह्या गरीब मनशाचेर कित्याक? आनी ताणें आपल्या शिपाया लागीं विचारलें, हांव इतलो कुशाल ना पूण हो गरीब मनीस इतलो कित्याक कुशाल? आनी शिपायान ताका सांगलें, हो मनीस 99 क्लब मेंबराचो न्हय, देखूनच तो कुशाल आसा। आनी राजान विचारलें, 99 क्लब मेंबर हें कितें? आनी ह्या शिपायान राजाक म्हणलें, राजा तूं म्हजे लागीं 99 भांगाराचे नाणें दी। आनी हे नाणें ताणें काडलें आनी ह्या गरीब मनशाक ताणें दिलें। आनी राजा पोत्तून गेलो। पोत्तून गेल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी राजा पोत्तून येवचो आसलेलो। तेन्नाच भाव भयणीनो, ह्या गरीब मनशान हें नाणें घेवन घरा गेलो। घरा वचून ताणें आपले बायलेक म्हणलें, राजान आपणाक 100 नाणें दिल्ले आसात। आनी ताणें मेजून पडयले। मेजून पडयले उपरांत ताका एक नाणो उणो मेळ्ळो। 90 आनी 9 मेळूंक लागले। ताणें आपले बायलेक मेजूंक लायलें। शेकी ताणें आपल्या भुरग्यांक मेजूंक लायलें, पूण ताका 100 मेळचे बदलेक फकत 90 आनी 9 मेळूंक लागले। शेकी तो इतलो पिसो जाल्ल्या भाशेन ताका दिसलें। ताणें 90 आनी 9 आसात म्हणटच तो 100 करूंक वावरूंक लागलो, कामाक वचूंक लागलो, बरो धंदो करूंक लागलो। पूण शेकी ताची बायल ताची भुरगीं ताचेर बेजार जालीं। तांतलें नाणें काडून मोडूंक लागलीं, कितें कितें तांकां हाडूंक लागलीं। आनी नाणें आनिकूय 5 उणें जालें। शेकी ताका चिंतनांनी तो इतलो गूल जालो, हे 100 नाणें करूंक शकना जालो। 6 म्हयन्यांनी राजा पोत्तून आयलो आनी राजा असोच गांवांत प्रवेश करतना राजान पळयलें, हो दादलो कुशाल आसलेलो तो आयज दुखी आसा। आनी दुखी आसा म्हणटच ताणें शिपाया लागीं विचारलें, 6 म्हयने फाटीं जेन्ना हांव आयलोलो तेन्ना तो कुशाल आसलेलो, जाल्यार आतां कित्याक दुखी आसा? आनी शिपायान सांगलें, पयलो तो 99 क्लबाचो मेंबर नासलो, पूण आतां 99 क्लबाचो मेंबर जाला, देखूनच तो दुखी आसा। म्हज्या भाव भयणीनो, आज संवसाराची जाणवाय घेवंक वो संवसाराची गिरास्तकाय एकठांय करूंक आमी भाव भयणीनो सगळीं आमची जिवितांत जी ताकद आसा, बोल आसा, तें घेवन आमी वावुरतात। पूण आयचें शुभ वर्तमान, आयचें पयलें वाचप आमकां सगळेंच सांगता तें म्हणल्यार आमी आमचें बऱ्यांतलें बरें जेवण करूंक आमी घडये आमचो वावर कोत्तात। आज घडये संवसारान आमी जियेतना हें सगळें करूंक सोदतात, पूण आयज पयली वस्त आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप आमकां करीत कोत्ता, ती म्हणल्यार आमी संवसाराची जाणवाय, संवसाराची जेवण आमी एकठांय करूंक वावरूंक न्हय, पूण आमी तर खरें जिवीत जियेतलीं जाल्यार आमी भाव भयणीनो देवाची जाणवाय आमच्या गिन्यानान आनी आमच्या काळजान घालूंक गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप म्हाका आनी तुमकां लागू जातलें। ही जाणवाय जेन्ना देव आमकां दितलो तेन्ना भाव भयणीनो तीच जाणवाय घेवन आमचें जिवीत जिवंक आमी पावतलीं। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू सगल्यांक भाव भयणीनो सासणाचें असलें जेवण आमकां फाव कोत्ता, वो सासणीक जिवीत दितलो उणो आमकां फाव कोत्ता। आज भाव भयणीनो, आमचें जेवण आमी कितलेंच खायलें जाल्यार आमची घडये पोटाची भूक दादोसकाय आमी मारूंक शकना। आमची कोरी दादोसकाय आमी मारतलीं जाल्यार आमकां हो देव दिता तें जेवण आमी घेतलें जाल्यार आमची दादोसकाय आमकां फाव जातली। म्हज्या भाव भयणीनो, दुसरी वस्त म्हणल्यार आमकां जेजू दिता तसलें जेवण आमी जेवूंक
आमी वावरूंक गरज आसा. ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत. आयचे दिसाक निमणी वस्त आमच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयल्या वाचपान आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमची गिरासकाय. आमची गिरासकाय म्हणल्यार आमी सासणीक जिविताचेर आमचें दोळे मन लावंक गरज आसा. तेन्नाच भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक ही गिरासकाय फावो जातली. संवसाराची गिरासकाय आमी एकठांय करतना गोड्या दादल्या भाशेन आमी जातात. आसा तें अदिकूय दोबरान करूंक सोदतात करी, पूण भाव भयणीनो, हें दोबरान करतलीं जाल्यार आमकां ही गिरासकाय सासणाच्या जिविताचेर दोळे लावून असली गिरासकाय आमी एकठांय करूंक गरज आसा. म्हणटूच तिसरी वस्त आमकां ती म्हणल्यार ही गिरासकाय आमच्या उत्मीक वाटेन जावंक गरज आसा. म्हणटूच हे 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी घालुया आनी आयच्या दिसाक मागुया आमी संवसाराची जाणवाय न्हय, पूण देवाची जाणवाय घेवन आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.